बावाया तेंपार कोणाचेर करशी तोर उपकार तुवें केलो मनीस एक दीस तुजेर सुट्टा फार ना तर तूं बारीक चिंतून पळय आमी केलेले आमदार आयज आमकां पळोवंक कबूल ना विसरले मोताचो उपकार आमदारा सांगता पळय ते मोतीन तुजे दोर आनी गांवान आमच्या बरें कितें कर ना तर पाड घालून देसाचें गरीबांक नागोन बोल्सां तुजी बोर तूं आतां विसरलोय आमच्या मोतांचो वालोर पूण फुडल्या फावटी दारार पावशी तर तुका कोणाचेंच उक्तें आशें ना दार हें तूं मोतीन उगडास दवर पयले आमी अमक्या मनशाक वयचून काडटा उपरांत तो वायट करता हें आमी चिंतून रडटा वायट मनशा लागीं एक बरें काम करूंक सोदता एका आंब्याच्या झाडाक आपूल जायना म्हूण विसरता वाघ वडलो रानांतल्या वाघ सांपडलो एक मनीस त्या रस्त्यान पावून सरलो ह्या जावांतलो आपणाक सोडय म्हणून वाघ मनशाच्या पांयां पडलो वाघाचे चुचुरे पळोवन मनशान वाघाक सोडलो पूण मनशाक ना मेवलो व्हडलो वाघान म्हटलें 8 दीस उपाशी आसा म्हूण तुका खावचोच पडलो या वागा पोरी या तेंपार कोण न्हय कोणाचो उपकार तूं करशी कोणाचो तोच मनीस घात घेता तुजो मनशान वागाक सोडलो तातूंत तो मोग काकुतीचो पूण मनशाक खाल्लो तर वागान तो गुन्या न्हय वागाचो जाणा जा वाग तो वाग दुकोर पूण खोड सगल्यांक आसता उगडास दुकोर चेरूल कोणान लवतलो ताका कितलोय बरो नेसोय तर कांतार मोजें आयकोन बाबा मोतीन तुजे तर आनी दुसरे फावट बरो आमदार कर तुमी जाणा जायात लोकणाचें काम करचो ना म्हूण तो उंदराचो पोर तुमी जाणा जायात लोकणाचें काम करचो ना म्हूण तो उंदराचो पोर